हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही जो सेकंड सेक्शन जो आसा टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी त्याच्या अंडर कसले टायप ऑफ क्वेश्चन येतले ते आम्ही पळयतले. सो आयज या व्हिडिओन तुमकां हांव फक्त ए जो आसा पर्संटेज टायप क्वेश्चन हे एक्सप्लेन करतलो. सो ह्यो जो सिक्वेन्स आसा तो तुम्ही सारको पळयात. म्हणजे मेन हेडिंग आसतलें न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी ए जो आयज आमी कवर करतले पर्संटेज, तसो सेकंड जे आसा टायम डिस्टन्स, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एवरेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके, सो ते जे आसा ते हांव इन नेक्स्ट व्हिडिओन कवर करतलो. सो हो जो सिक्वेन्स आसा तो सारको पळयात. सो तशा तरेन तुम्ही मागीर व्हिडिओ पळयत गेले जाल्यार तुमकां अंडर द टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटीन कसले क्वेश्चन येवंक शकता हे तुमकां आयडिया येतली. सो आतां आमी स्टार्ट करूया विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो अंडर द पर्संटेज, सो हियर तुमकां गिवन आसा 20% ऑफ 450 इक्वल टू डॅश. सो 20% 450 चो कितलो आसतलो हो तुमकां काडपाक जाय. ओके, सो 450 सो 20% सांगला. सो क्वेश्चनय सारको रीड करा. ऑफ सांगला 20% ऑफ 450. सो 450 बरेयाच आनी 20% सांगला, रायट. सो कितें करपाक जाय, जो पर्सेंट आसता पळय नंबर तो सदांच डिवायड बाय कितें आसता 100. ओके, सो तुम्ही झिरो जे आसा ते कॅन्सल करायचं. ह्यो झिरो हेज्या वांगडा कॅन्सल, हो हांगासर ह्यो हांगासर जालो. सो कितें उरलो 45 इंटू 2 उरलो. सो 45 इंटू 2 कितलो 90. सो 20% ऑफ 450 सो C 90. ओके, सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इनक्रीज 600 बाय 15%. आता डिफरंट वेन क्वेश्चन विचारला. इनक्रीज 600 बाय 15%. सो हांगासर 600 जो आसलो तो कितें जाला इनक्रीज 600 बाय 15%. आता एक्झाम्पल धरात, खंयचो येता प्रोडक्ट घेतलो तुमी तर 600 आसलो आनी सपोज नेक्स्ट टायम तुम्ही विजीट केलो तो 15% तेजी प्राइस इनक्रीज जाली. आता ती कितली पर्सेंट इनक्रीज जाली हे आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो इनक्रीज 600 बाय 15% म्हटला. सो आता फर्स्ट हो जो 600 आसा पळयाच, ओके, हो जो 600 आता तो 15% कितें जाला इनक्रीज जाला. सो हांगासर 600 आसलो तो कितलो आसलो पयलीं 100% आसलो. खंयचोय जो अमाउंट आसता पळय पयलीं तो 100% आसता. आता तो अमाउंट कितें जालो इनक्रीज जालो. हांगासर तुम्ही पर्संटेज बरयला, रायट. सो अमाउंट इनक्रीज बाय कितलो 15%, म्हणजे तो कितलो वाडलो इनक्रीज म्हटला. म्हणजे 100 प्लस करप, 100 प्लस 15 सो कितलो जालो 115 जालो. आणि जर डिक्रीज म्हटलेलो जाल्यार 100 मायनस 15 करतले जातले. आता इनक्रीज म्हटला म्हणून प्लस केलो. सो कितलो अमाउंट जातलो हो तुमकां हांगासर फायंड आउट करूंक जाय. सो तुमी कितें करतले हांगासर क्रॉस मल्टिप्लाय. सो ह्यो आनी हो नंबर मल्टिप्लाय करायचो. 600 क्रॉस मल्टिप्लाय जातले. 600 इंटू 115 आणि ह्यो क्रॉस मल्टिप्लाय करायचो 100 इंटू एक्स. सो 600 इंटू 115 आणि हो जो 100 आहा तो हांगा डिवायड जातलो. सो हांगासर एक्स तुमचो हांगा उरलो, हो 100 जो इक्वल टूच्या आयडीक आहा तो हांगा येता. सो झिरो जे आसा ते कॅन्सल जाले पळयच. सो 115 इंटू 6. सो तुम्ही जाय जाल्यार मल्टिप्लाय करून पळोवंक शकता. 115 इंटू 6, 6 5 जा 33, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 1 जा 6, सो 690. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इनक्रीज 600 बाय 15% म्हणलं. सो 600 ह्यो ओरिजिनल प्राइस ती 100% आसली. आता तो वाढलो म्हणून आम्ही 100 प्लस करप, जस्ट 15% घेऊ नकाच. आता नेक्स्ट डिक्रीज 800 बाय 25%. ओके, सो 800 ह्यो आमचो ओरिजिनल अमाउंट. सो कितलो 100%. आता डिक्रीज जालो 25. सो 100 25 मायनस करात. सो कितले उरले 75. ओके, सो हांगासर आता तुम्ही फक्त 75 जे कितले सांगला पळय ते बदल हांगासर 100 प्लस 15 115 जातलो, हांगा 75. सो हो अमाउंट कितलो डिक्रीज जाला तो फायंड करूंक जाय. सो कितें करतले क्रॉस मल्टिप्लाय. सो 800 इंटू 75 डिवायड बाय 100 इंटू इक्वल टू एक्स. सो 0 0 कॅन्सल करा आणि 75 इंटू 8. सो 75 इंटू 8 हे मल्टिप्लाय करात. सो तुमकां आन्सर येतले. सो कितलो येतलो 600. ओके, सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, C4 वॉट पर्सेंट ऑफ 200 इज 50. सो टोटल अमाउंट तुमकां दिला 200 इज 50 म्हटला. सो 50 जो आसा हितूंतलो, ओके, सो तेजी पर्सेंट कितली आसतली. सपोज आता 200 आसा. सपोज कितें आता प्रोडक्ट जर 200 आसा तो 100% आसतलो. भितूंतलो सपोज आमी 50 जर भितूंतलो नंबर घेतलो जाल्यार तो कितलो पर्संटेज आसतलो ते आमकां फायंड करपाक जाय. 200 ह्यो 100% जाल्यार 50 हो कितलो आसतलो हे आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो हांगासर एकदा हेचे गेलो की मागीर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय करूंक शकता. सो 200 इंटू एक्स आणि 100 इंटू 50. सो 100 इंटू 50 डिवायड बाय 200. सो एक 0 कॅन्सल, हो एक 0 कॅन्सल, मागीर 2 5 जा 10. सो हांगा कितले उरलो एक्स 5 इंटू 5 उरलो.
So your correct option is 25%. So C is your correct option. Next, 72 is what percent of 240? So 240 हो 100%. हितूंतलो तुमकां 72 जो अमाउंट आसतलो तो कितलो पर्सेंट आसा ह्यो तुमकां फायंड करूंक जाय. सेम लायक अबाव प्रॉब्लम. ओके, सो 240 हो 100% आणि 72 इज वॉट पर्सेंट म्हटलं. सो 72 हो कितलो पर्सेंट आसतलो. सो सेम एकदा हे जे मेन्शन केले काय तुम्ही मल्टिप्लाय करूंक शकता. 240 इंटू एक्स 100 इंटू 72. सो एक्स इक्वल टू 100 इंटू 72 डिवाइड बाय 240. सो कॅन्सल 0 0 कॅन्सल 24 उरलो. सपोज जर तुमकां 24चा टेबल येता म्हणजे मल्टिप्लाय करून पळयाच. सो 4 आणि 2 20 4 3 जा 12. सो 24 3 3 4 जा 12 1 कॅरी 3 2 जा 6 प्लस 1 70. सो लास्ट डिजिट असून तुम्ही सुद्धा मल्टिप्लाय करून पळोवंक शकता की लास्ट डिजिट हो पहिल्या नंबराचो येता काय ना तो. सो 24 3 जा. सो 10 3 जा कितले 30. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, number increase by 20% becomes 360. Find original number. So original number जो आसतलो म्हणजे आम्ही कितें जे प्राइस सपोज आम्ही कितें परचेज केलो जाल्यार तो सदांच कितलो आसतलो 100%. ती आमची ओरिजिनल व्हॅल्यू आसतली. ओके, सो ही आमकां फायंड करूंक सांगले. सो ओरिजिनल नंबराक आमी एक्स घेतले. आमकां एक्स ओरिजिनल नंबर जालो. ओके, सो नंबर इनक्रीज बाय 20% बिकम्स 360. सो आता जेन्ना प्राइस इनक्रीज जाली कितली पर्सेंट 20%. सो 20% इनक्रीज जाली म्हटल्यार कितलो 120% बिकम 360. सो ती प्राइस कितली जाली 360 जाली. सो आमकां फायंड ओरिजिनल नंबर सांगला. सो ही ओरिजिनल नंबर आमकां फायंड करतले. सो ओरिजिनल जी प्राइस आसतली ती कितली आसतली 100% आसतली. ओके, सो हांगासर परत पळयास नंबर इनक्रीज बाय 20%. सो नंबर इनक्रीज जालो 20% बिकम 360. सो तो कितलो जाता 360 जाता. सो ओरिजिनल नंबर फायंड करूं. सो ओरिजिनल प्राइस आसतली ती 100 राइट. सो तेका एक्स कन्सिडर केला. सो हांगासर क्रॉस मल्टिप्लाय एक्स इंटू 120 आणि 360 इंटू 100. सो एक्स इक्वल टू 360 इंटू 100 डिवाइड बाय 120. सो 0 0 कॅन्सल. जे तुमकां नॉर्मली दिसता की बाबा टेबलान येवंक शकता जाल्यार ते कराच. 12 3 जा. सो एक्स इक्वल टू 3 इंटू 100. सो 100 इंटू 3 कितलो येयलो 300. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. 7th one, 40% of a number is 160. सो हांगासर तुमकां सांगला 40% जो नंबर आसा तो कितलो आसा 160. सो फायंड कितें सांगला आमकां नंबर. सो हे नंबर ही पर्संटेज. ओके, सो हांगासर 160 चो तुमकां हांगासर नंबर फायंड करूंक सांगला. सो कितलो येतलो तो एक्स. सो आनी तेजी पर्संटेज जी आसतली ती कितली आसतली 100. सो हांगा तुमकां 40% दिला. सो तुमकां हांगासर जो कितलो 100% आसा तो तुमकां फायंड करूंक जाय. सो हांगासर क्रॉस मल्टिप्लाय कराच. एक्स इंटू 40 160 इंटू 100. सो एक्स हांगा दवरा 160 इंटू 100 डिवाइड बाय 40. 1 0 कॅन्सल 4 4 जा 16. ओके, सो हांगा 16 उरलो. सो 4 इंटू 100. सो एक्स इक्वल टू 400. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, सॅलरी इनक्रीजीस फ्रॉम 5000 टू 6000. आता ह्या कंडिशनात पळयात ह्या प्रॉब्लेमान कितें करतले. हांगासर तुमची सॅलरी जी आसा 5000 ही तुमची पयलीची सॅलरी. ओके, सो ही ओरिजिनल तुमची आसली. ती मागीर इनक्रीज जाली कितले 6000. सो इनक्रीज जाली. सो जेन्ना अशें इनक्रीज प्रॉब्लेम येतले पळय तेंच्या मदलो पयलीं डिफरन्स काडात. सो बिगर नंबर जो लार्ज नंबर आसतलो तेतूनसून स्मॉल नंबराक मायनस करात. सो 6000 मायनस 5000 कितलो डिफरन्स येयलो 1000. ओके, सो हो जो अमाउंट आसतलो पळय 1000 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट घेवंक जाय 5000 आनी इंटू 100 करपाक जाय. कळ्ळें. सो जेन्ना सॅलरी जी रिलेटेड टू इनक्रीज डिक्रीज येतली पळय तेन्ना जो तेंच्या मदीं जो डिफरन्स आसा तो काडाच आणि डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट जो पयलींचो अमाउंट आसतलो पळय तोच घेवंक जाय आणि इंटू 100. सो हे मागीर तुमी कॅन्सल करूंक शकता. 2 3. सो 5 आणि 100 उरला. सो 5 2 जाय. सो कितलो येयलो हांगासर 20%. सो कितलो इनक्रीज जाली सॅलरी जी आसली ती 20%. नेक्स्ट सी. ओके, सी हियर अ प्राइस रुपीज 1200 इज रिड्यूस्ड टू रुपीज 1020. सो हांगासर जो प्राइस आसा पळय तो कितें जालो रिड्यूस जालो. सो कितलो 1200 1020 हे आमी पयलीं कितें करतले मायनस करतले. सो 1020 सॉरी. सो 1200 1020 मायनस करतले. सो आन्सर हांगासर तुमचो 180 येतलो. सो वदर सांगला तशेंच 180 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट खंयचो आसलो तोच घेवपाक जाय 1200 इंटू 100 करतले. सो 0 कॅन्सल कराच. आतां 12च्या टेबलान 12 आणि 180 जर अशें सुद्दां केल्यार जाता. कोणाक डायरेक्ट जर मायंड कॅल्क्युलेशन जाता मायंड तुमी जर कोणाक डायरेक्टली मायंड कॅल्क्युलेशन जाता जाल्यार तुमी तशें केल्यार जाता. ना जाल्यार अशें करा. 12 1 जा 12. सो 8 2 काडले 6. 12 5 जा 60. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो 15